रस्त्या कुशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां पंचायतीन काडच्या पयलीं लोकांनी स्वता जावन काडची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां। आरपोरा वाठारांत रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचे शुभारंभ केले उपरांत आमदार मायकल लोबो उलयतालो। एन्क्रोचमेंटाचेर म्हाका दिसता नागवा हांवें सांगलां थंय पालमारिना अप टू आरपोरा टिंटो फ्रॉम पंचायत टील पॅरल ब्रिज मागीर फ्रॉम देर अप टू सॉल्ट बार चे मातशे फुडें पासून सगळे क्लियर आहा। थिंगासून मातशे अप टू आमचे चौरंगीनाथ ते आतां आमी चालू करतले, ते लोकां कडेन आमी कोऑपरेशन मागलां। ते सेम वे ह्या रोडाक बसून जे कितें जो तर एन्क्रोचमेंट आसा जाल्यार आमी काडटले एंड वील सी दॅट द रोड इज फॉर एवरीवन, सगळे लोकांक हो रोड आनी सगळ्यांनी कोऑपरेट करचें, कित्याक हायकोर्टाची जी ऑर्डर आहा ती हायकोर्ट बॉन करिना आपली ऑर्डर, तेणे टायम दीत आहा। हायकोर्ट इज गिविंग टायम टू एवरी पंचायत, यू फायल एफिडेविट वेन यू आर टेकिंग एक्शन। आता पयर हांव वचून कोर्टान आसलो, आमी आयकलां की जज इज व्हेरी स्ट्रॉंगली इन दिस थिंग एंड इवन द गव्हर्मेंट एजी इज स्ट्रॉंगली सपोर्टिंग दॅट दीस रोड शूड बी फ्री। आमचे लोकलांक आनी ट्युरिस्टांक आनी जे फॉरेनर येता ते गाडयो चलयता, टू व्हिलरी चलयता, फोर व्हिलरी चलयता आनी आमचे लोकल लोक जे भोंवता तांकां फ्रीली मुवमेंट जावपाक जाय, ब्लायंड स्पॉट्स आसपाक उपकारना। आमी पयला कितले एक्सिडंट वाडल्या पळय ते, जे फोर रोड्स आसूं जंक्शन्स आसूं हे इम्प्रूव जावपाची गरज आहा आनी त्या खातीर जे एन्क्रोचमेंट जाला ते फाटीं व्हरपाचे लोकांनी, धंदो बंद कर म्हणना कोणूच। तर फुडें अशें जावंक नाका की पंचायतीचे काडून पावर फाल्यां PWDक दिले की तुमी हे सगळे एन्क्रोचमेंट काडा म्हणत जाल्यार ते मागीर सगळ्यांचे आख्खी शॉपां वयतलीं, अशें जावंक जायना। सो वी नीड टू हेल्प आवर लोकल, दॅट इज वाय वी आर व्हेरी मच शुअर जे कितें उरलां एन्क्रोचमेंट ते आमी काडटले। एफिडेविट इन दॅट रिस्पेक्ट सरपंच हॅज टू फायल कितले कंप्लीट जाला आनी कितले उरला पळय ते, आनी ते तेणें एफिडेविट रेडी केल्ले आहा आनी तो एश्युरन्सूय दिता कोर्टाक की जे उरला ते आमी कंप्लीट करतले। हे एक बरी गजाल आनी टायमली बाय द टायम द हियरिंग्स आर गोईंग ऑन तेणें ते कंप्लायन्सूय दिवंक जाय, लायक विदीन 1 मंथ तेणें आपले एन्क्रोचमेंट काडले, फोटोग्राफ्स दिवंक जाय बिफोर एंड आफ्टर।